भाई गेली 3-4 वर्सां जाली तुम्ही उदरगतीच्या अंडर वेगवेगळे गाडे दिवप चालू आसा लोकांचे भुरगे जे गरजू लोकांक पावल्यात आतां पर्यंत कितले जाणांक दिल्या आणि आयज कितले जाण दिल्या आणि फुडें ती स्कीम कशा पद्दतीन तुम्ही राबयतले? सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार जेन्ना इलेक्शन जाल्लें आनी कॅम्पेनींग करताले मॅनिफेस्टोचेर म्हाजें एक इम्पॉर्टंट हें आसलेलें की अनएम्प्लॉयमेंट मागीर ते सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आहोंक नाल्यार जॉब जावं सो अनएम्प्लॉयमेंट कमी करपाचें रिड्यूस कशें जातलें हेचेर फोकस करतले त्या प्रमाणे आमी प्रायवेट सेक्टरान जॉब्सूय पळयतात आमचे भुरगे कोण शिकलेले आहात ते तशेंच आमी गव्हर्मेंट लेवलीचेर कितें जॉब पोस्ट मेळटा ते पळयतात पूण ते करता आसतना खंय तरी बारीक सामान्य मनीस जो चड शिकलेलो नासत हो शिकलेलो आसा पूण तेका सोर्स ऑफ इनकम करपा खातीर तो धडपडटा फायनान्शियल एसिस्टंट तेका मेळना जाल्यार आमी तेका लागून उदरगत संस्थे अंडर मागीर ते फूड कार्ट्स जावं म्हणजे गाडे किंवा आनी इतर गोष्टी जावं म्हणजे जो स्वताच्या हिमतीचेर स्वताच्या बळार स्वताच्या पांयाचेर उबो रावन आपलें पोट चलोवपाक सोदता जाल्यार डेफिनेटली आमी तांकां मोटिवेट करता उदरगत संस्थे अंडर तांकां वेगळे वेगळे बिजनस करपा खातीर सपोर्ट करता. आतां गाडे म्हणटा आनी तुमकां खबर आहे कोस्टल बेल्टाचेर सांजच्या टायमार जावं लेट नायट जावं हे गाडे आहात ते बारीक गाडे बऱ्या पैकी चलतात. आयज आमची ही भयणी आसात तशेंच आमचे जेंट्स कार्यकर्ते आहात जे आमकां सांगतात प्रत्येक वाड्याचेर किंवा गांवांत कोण बेरोजगार आहा त्याच्या घरांत सोर्स ऑफ इनकम कांय ना आनी तेका गरज आहा तेका सपोर्ट करपाची तेन्ना आमी हे गाडे तांकां दितात आनी ते मागीर कंटिन्युअसली आपल्या एरियेन आपल्या म्हणजे आपल्या विलेजीन ते खंय ना खंय पंचायतीचे एनओसी घेवन मोबायल कार्ड्स आहा पळय तेची एनओसी घेवन ते सुरवात आपले पोट चलयतात. आयज मेरेन आमी 12 गाडे दिल्ले आहात आयज आमी 10 गाडे दितात फुडें आनीक आमचे लिस्ट पेंडींग आहा सो आमी आनीक 15 लोकांची पेंडींग लिस्ट आहा ते बेगिनात बेगीन ते तांकां हँडओवर करतले. इंटेन्शन इतलेंच आहा की आमच्या मतदारसंघान खंय तशें आसूंक जायना की बाबा भुरग्यांक म्हणजे एज्युकेशन जालें पण ताका जॉब मेळटलो आनी बाकीच्यांक कोणाक एज्युकेशन ना किंवा फायनान्शियली वीक आहा तांकां कांयच जावचें ना. आमचो एकूच अजून म्हणजे इलेक्शन टायमाचेर मॅनिफेस्टो क्लियरली आहलें आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ जनरेटींग म्हणजे स्वताच्या पांयार स्वताच्या हिमतीर उबे कशें रावतली आमची स्पेशली महिला आयज तुमी पळयतात चडशी महिलाच आहात आनी आमी महिलांचेर चड फोकस करतात कित्याक हीच महिला घरूय सांबाळटात आपलो संवसारूय सांबाळटात आनी म्हणजे तेंचेर स्वताचें लक्ष दिवपाक खातीर कांय ना म्हणून आमी हे कित्याक करतात कित्याक तेंचे स्वताचे रेवेन्यू स्वताचो इनकम नाल्यार कशें आतां घराचेर डिपेंड रावचें पडटा एक घोवाचेर नाल्यार भुरग्यांचेर स्वताच्या हिमतीचेर स्वताच्या बळाचेर उबे रावपा खातीर आमी हो मोटिवेशनल हे मुवेबल कार्ड्स दिवपाचो उदरगत संस्थेन प्रयत्न केला. जित भाई एक प्रश्न वेगळोच आसा की आतां जे बाकीच्या मतदारसंघान जे दिसता पळय आमकां की आउट ऑफ गोवन जे आसात पळय तांकां गाडे दिले वतात आणि ते बिझनेस करतात पण आता जर तुमच्या मतदारसंघान जर पळयलें जाल्यार गरजू आणि लोकल जे लोक आसा पळय तांकां कशे पद्दतीन तुमची आयडिया ही आयली? पळय आमची मिस्टेक सदींच हे कोण ब्लेम करूं आमचीच मिस्टेक आहा कित्याक आमचे काही लोक गाडे घेतात आणि इजी मनी मेळपा खातीर खंय तरी भायल्याक काडून दितात सो ते आमी खंय तरी आमच्या मतदारसंघान बंद करपाचो प्रयत्न केला 100% ना तरी खंय तरी 90% प्रयत्न केला आनी ही महिला सगळी आसात आनी हांगासर आमचे जेंट्स आहात तांकां क्लियरली इन्स्ट्रक्शन्स आहा आमी गाडे दिता पूण तुमी स्वता चलोवंक जाय आनी कोणाकूय तुमी दिवंक जायना त्या प्रमाणे तांकां गाडे दिल्ले आसात आनी म्हाका दिसता हांव हॅपी खूश आहा की माझ्या मतदारसंघान भायले चड ना आमचे लोकल म्हणजे मोरजे वयशीत तूं मांद्रे वयशीत हरमला खंय वयशीत जाल्यार तुका आमचे उदरगत संस्थेचे गाडे दिसता आनी ती लोकल महिला थंयसर आपले पोट चलयता सो एक आनंदाची गोष्ट आहे. गोव्यान मडको मोठ्या प्रमाणात लायतात पण हांगा उदरगतीचो तुमचो बॅनर आसात आणि तेचो फायदो किंवा त्याचो जो यूज आसा तो बऱ्या खातीर जावचो अशें तुमकां दिसता काय? डेफिनेटली उदरगत संस्था ही आमी फक्त आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे प्रत्येक क्षेत्रांत जे आमचे सगळे स्थानिक जे आहात त्यांच्या खातीर खंय ना म्हणजे रोजगारूच न्हू आणि खूपशा गोष्टी आहात. आता विदिन नेक्स्ट 6 मंथ्स आम्ही आनीक 2-3 प्रोजेक्ट्स घेऊन येतात उदरगत संस्थे अंडर जे आमच्या मांद्रे मतदारसंघाच्या ल्हान भुरग्यापासून जाणट्या मेरेन बेनिफीट जातले. दुसरं आम्ही इमिजिएटली मोरजे आम्ही बालभवन आम्ही गव्हर्मेंट लेवलीर पळयला पण आम्ही उदरगत संस्थे अंडर ऑलरेडी आमकां एज्युकेशन डिपार्टमेंटान 1,500 स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्ली हा मोरजे आणि थंयसर आम्ही बऱ्या पैकी एक ल्हान भुरग्यांक
प्ले झोन अशें म्हणजे बालभवना पैकी पूण मिक्सचर ऑफ हे एज्युकेशन आनी हे सो एक प्ले झोन धाकट्या भुरग्यां खातीर करतात. तशेंच आमी ज्येश्ठ नागरिकां सिनियर सिटीजनां खातीर फिजिओथेरपी फ्री ऑफ कॉस्ट, डॉक्टर आसतलो थंय, नर्स आसतली, फिजिओथेरपी थंय मोरजी गांवांत थंयसर त्याच प्लॉटाचेर थंयसर आमी कन्स्ट्रक्ट करता. सो हे 2 आमी उदरगत संस्थे अंडर हाडटा आनी 2-3 विशय आहात ते रायट टायमार हांव अनावन्स करता. म्हणजे आतापर्यंत उदरगत ही मांद्रे मतदारसंघातल्याच भुरग्यापासून जाणट्यापर्यंत सगळ्यां खातीर वेगवेगळे स्कीम घेऊन येता. डेफिनेटली सगळ्या आता तुमकां तेच सांगलां नेक्स्ट 6 मंथ्सान पळयतले तुमी ल्हान भुरग्यांक आनी ज्येश्ठ नागरिकां पोतान सगळ्यांक म्हणजे सगळ्या क्षेत्रांत सगळ्या फिल्डांत सगळ्या एज कॅटेगरीन प्रत्येक हेका आमी येता. इवन यूथ आमची यूथ टीम बऱ्यापैकी जाल्ली आहा. आमी नेक्स्ट इयर यूथ फेस्टिवल करपाचे आहात. ऑलरेडी प्लॅनिंग सगळं जालां. म्हणजे आमी एक प्लॅटफॉर्म दिवपाक प्रयत्न करता युथांक. म्हणजे आमी टॅलंट जे आहात आमच्या मतदारसंघात बरे म्हणजे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आसतले, मागीर ते शिक्षणान आसतले, कल्चरल एक्टिविटीजान आसतले, स्पोर्ट्सान आसतले. सो हे यंग टॅलंट्स आमी फुडें हाडूंक सोदतात जे करून तांकां बूस्ट करून आमचे गोंयचें नांव तशेंच देशाचें नांव वयर फुडें काडटा. हांव आरंबोलची आनी हांवें गाड्याक लागून अप्लाय केलेलें. तर सर तुका चड आनी चड थँक्यू. इतल्या जाणांक मोटिवेट करतात आनी आमकां आदार केला हे सगळे करून. ताका लागून तुका चड आनी चड थँक्यू. बाईन आमकां गाडी दिल्या बद्दल थँक्यू दिवचे. आनी अजून ताका कितें एके आमकां अशें दिवंक नासलेलें पण आमच्या बाईन आमकां दिल्लें आहा. तेज्या लागून आमचे थँक्यू.